राज्याचे मुख्यमंत्री मुद्दाम होऊन जे लास्ट आम्ही 2 वरां फॉलोअप करता आणि मुद्दाम त्यांच्या सगळं आपण आज येतलोच म्हणून आणि मुद्दाम आयले त्याबद्दल खरंच त्यांचे मनापासून धन्यवाद म्हणतात। तसेच सबंध जी पुराय जी आमची टीम असा जांभळे सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर नरेश करकाडे असा, आमचे दिलीप गारगडकर असा, आमचे काउन्सिलर असा, मंडळ अध्यक्ष असा, तुम्ही सगळे लोक मोठ्या संख्येन ह्या प्रोग्रामाक आयिल्ले असा, तुमचेय मनापासून धन्यवाद म्हणटा। म्हाका खबर आसा आमचो गणपती राया गणपती महाराज आमची सगळ्यांची जी मनाची इच्छा आसा तो नक्कीच पूर्ण करतो। आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सदांच आज हे स्टेजी वयल्यान हांव सांगता सदांच आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। बिचोली मतदारसंघ त्यांनी केन्ना आपूण आपलोच मतदारसंघ हे भावनेक सदांच पळयल्लो आसा आणि ते रात दीस सदांच सपोर्ट करता। हांवूय गणपती महाराजाकडे मागता की तांकां अशेंच बरें आयुश्य दी, ते मुख्यमंत्री राहून आणि सदांच तांकां येवन की ह्या गणपती तांणी सदांच येवपाचें आणि तांच्या बरोबर हांवूय आनी म्हाका अशेंच गणपती महाराजाकडे मागता। गणेश चतुर्थीचो आणि गणपतीचो सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्यो खूप शुभेच्छा, खूप बरवी। बिचोलकार खूप सुंदर असो देखावो करून तेंच्यांनी केला। आमी ताका म्हणटा की नैसर्गिक देखावो तेंच्यांनी खूप सुंदर केला, त्या बद्दल तेंचे खूप खूप अभिनंदन। सार्वजनिक गणेशोत्सव एक सदुरीत लोकांच्या मदीं सर्वधर्म समभाव आणि समाजामध्ये एक जागरूकताय निर्माण करपाचें काम सातत्यान सगळे गणपती करीत आसतात। त्या निमित्तान दिवचलेंतले आमचो सार्वजनिक गणेशोत्सव अशाच पद्दतीची आमी सर्वधर्म समभाव आणि सगळ्यांक एकत्र घेवन वचपाची संकल्पना आणि वेगवेगळी कार्यक्रमांतल्यान संस्कृती धरून कार्यक्रम करपाचें सदुरीत तांच्यांनी काम केल्लें आसा। हांव ताका खूप खूप शुभेच्छा दिता। दर वर्सा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लोकां खातीर घडोवन हाडटात। वेगवेगळ्या ल्हान भुरग्यांक एक स्टेज मेळोवन दिवपाचें काम ते सातत्यान करता। तांच्या ह्या कार्याक खूब खूब शुभेच्छा। आमी सातत्यान सगळ्या जाणांनी अशाच पद्दतीन तांकां तेंको दिवचो, कारण हें काम एका दोगांचें न्हू तर हें काम आमच्या सगळ्यांचें मेळोन आसा। सगळे जाण एकत्र येता म्हणूनच येदा मोठ्या प्रमाणात 11 दिसांचो गणपती सेलेब्रेट करप हें लोकांक शक्य जाता। हें सगळें करता आसतना त्यात एक गजाल आमी लक्षात दवरची की आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी लोकांक एक व्हडलो रिलीफ म्हणजे व्हडलें गिफ्ट म्हणपाक काय हरकत ना। मागीर ते चवथीचें म्हणात नाजाल्यार दिवाळीचें म्हणात GST रिलीफ जो आसा 5% आनी 18% अशा 2 स्लॅबांनी हाडला। म्हणजे सगळ्यो गजाली मोठ्या प्रमाणात सवाय जातल्यो, म्हणजे दुधा पासून ते गाडये पर्यंत आनी घरा पर्यंत ह्यो सगळ्यो गजाली गणरायाच्या कृपेन येता त्या 22 सप्टेंबरांतल्यान सवाय जावपाच्यो आसा। हे सगळ्यांत व्हडलें गिफ्ट हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी कडल्यान सगळ्या लोकांक 22 सप्टेंबराच्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातले। हाजोय सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो आणि हांव चड वेळ तो न घालयता परत एकदा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांतल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। 2012 पासून आयज पर्यंत न चुकता म्हणजे आमदार जाल्या पासून आयज पर्यंत गणपतीचें दर्शन घेवपाचें पयलीं घेतालो, पण आमदार जाल्या उपरांत एक विशेष दिसता अजुनूय केन्ना चुकोवंक ना। दर वर्साक खंयच्या ना खंयच्या एका दिसा येवन गणपतीचें दर्शन घेवन वता। परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवान अशीच फुडलीं खूब वर्सां दर्शन घेवपाचो योग म्हाका दिवचो इतकें देवाचें मागता।